नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। हैदराबाद चली दोतोराचेर बलात्कार करून जाळून हत्या करपी चारूय रेपिस्टांचो सायबराबाद पुलिसांनी केलो एन्काउंटर। घडणूक सुवातेर चौकशेक व्हेल्ले कडेन पळोवन वचपाच्या यत्नात एन्काउंटर। मंत्री पेटला आरोग्य सेवा प्रायव्हेटांचे भरीक घालूक वत थंय धंदो। दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटल प्रायव्हेटायझेशना आड काँग्रेसीची शिटकावणी। विश्वजीत म्हणटा नाका जाल्यार कोर्टात वचात। भाजेचेर सबसिडी दिवपी गोंय एकूच सरकाराचो स्किमींचेर पयसो आनी भाजेकूय कोट्यांची सबसिडी। मुख्यमंत्री म्हणटा 3 म्हयन्यांत शेतकी धोरण परफॉर्म करतल्यांकूच प्रमोशनां। 2011तले गँगस्टर साल्वादोर फेर्नांडीस उर्फ घालूचे खुनाचे केशीत हायकोर्टान मुखेल आरोपी यतीन तिगडेक थारायलो दोशी। ट्रायल कोर्टान सोडिल्लो निर्दोश। अशरफ शेख, संदीप शिंदे, कृष्णा नायक निर्दोश। आयडीसीची जमीन परत घेतना ऑफिसरांनी केली दिशाभूल। मंत्र्याचो बॉम्ब, आता जमीन पावणेर काडपाचे यत्न। फायल धाडल्या एजीक। मुख्यमंत्री म्हणटा इशू सुट्टलो। म्हादय बचाव आंदोलनाक 181 संस्थांचो तेंको। कर्नाटकाक केंद्रीय मंत्रालयान दिल्ले क्लियरन्स फाटीं घेवंक 25 डिसेंबराची डेडलायन। 12 जानेराक सभेत आंदोलनाची फुडली दिशा। आनी विपरीत परिस्थितीतूय एफसी गोवा दिता बरेपैकी झूज। आयतारा हैदराबादात परत येतले ब्रुमोस जाहू, मात कोरोचेर प्रस्नचिन्ह। हैदराबादातले दोतोर चलयेचेर बलात्कार करून तिका लासून मारपी 4 नराधम रेपिस्टांचो पुलीस एन्काउंटर। ब्रेस्तारा रातीं उसरा ते 4 जाणांक घडणूक घडिल्ले सुवातेर चौकशेक व्हेल्ले। चौकशेक व्हेल्ले कडेन तांणी खंय पळपाचो यत्न केलो। ते वेळार सायबराबाद पुलिसांनी तांचो एन्काउंटर केलो। एन्काउंटर करपी सायबराबादाचो पुलीस कमिशनर एन्काउंटर स्पेशलिस्ट VC सज्जनार। 10 दिसां भितर चौगांचोय निकाल। ह्या एन्काउंटराचेर बीजेपीचे खासदार मेनका गांधी आणि काँग्रेसीच्या पी चिदंबरान दुबाव उक्तायला। ह्या एन्काउंटर प्रकरणाची खंय सखोल चौकशी जावंक जाय। बहुत ही खराब हुआ जो हुआ है, बहुत खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि डिले हो रहा है एक केस में तो दूसरे केस में फौरन ही बंदूक चला दो। But I can say this much: whatever happened in Hyderabad must be inquired into. It must be thoroughly inquired into to find out if it was a genuine encounter when they were trying to flee or whether it was anything else. It must be inquired into. All I can say today as a responsible person is it must be thoroughly inquired into. एन्काउंटर केल्लो SP VC सज्जनारान मिडियान फटीच्यो गजाली पाताळच्यो न्ही, पुलिसांक तपास करपाक दियात म्हूण आवाहन केलां। All the men were they armed? Yes. All of them were armed. And there is a lot of confusion on the 10 days remand or the 7 day. No, 10 days. Unnecessary. That's what I'm telling you. Lot of rumors were there. See, such my request to all the media person, both electronic and print. See, when such sensational cases are there, please don't be behind the officers. Please allow us to do the investigation. And unnecessary don't spread rumors. If it comes from official, you have to report. If it is not coming from the official, please don't report. You can say that there is not much of development in the case. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आरोग्य मंत्री विश्वजीत भौशीक आरोग्य सेवा प्रायव्हेटायज करून वता थंय धंदो आनी कमाईक सुटला। मोदी सरकाराच्या पावलार पावल दवरून कारभार। सरकारान 200 कोटी मोडून उबें केल्लें दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटल प्रायव्हेटायज करपाचे भानगडीत पडचें न्ही, काँग्रेसीची शिटकावणी। विश्वजीत म्हणटा PPPत गैर कांयच ना, नाका तांणी कोर्टात वचचें। हॉस्पिटलाचे देखरेख समितीचेर तो आमदार विजयाक काडून खंय दिगंबराक घालता। म्हणजे भितरल्यान ऑलरेडी सेटिंग जाल्लें आसा। खंयचे तरी एक प्रायवेट प्लेयर हेणी धरलेलो आसा। तो म्हाका दिसता दिल्लीचो मंत्री इनवॉल्व आसा आनी म्हाका दिसता आमचो विश्वजीत राणेची तर खबर आसा सगळ्यांक।
तेगेले प्रत्येक जे डील आसता त्या डिला फाटल्यान तेगेलें व्हडलें बील आसता. आतां म्हाका दिसता हो जो प्रोजेक्ट PPP आसा तो विश्वजितान तो VPP केला, म्हणजे विश्वजीत प्रायवेट पब्लीक पार्टिसिपेशन. म्हणजे हेजो टोटल जो इन्वेस्टमेंट सरकारान ऑलरेडी केला तो 205 कोटी आसा आणि जे ऑपरेशनल कॉस्ट आसा जवळ जवळ 20 कोटी. आता एक रेडीमेड बिल्डींग सगळो बिझनस स्ट्रक्चर तयार करप आणि तो प्रायवेटा दिवप हो कसलो PPP? हो म्हाका दिसता आख्खे जगांक हो PPP मॉडेल खंयच आसपाना जो विश्वजितान नवो हाडला. सो विश्वजीत राणेक आमी वॉर्निंग दिवपाक सोदतात, तूं गोंयांक तो VPP प्रोजेक्ट हाडून तूं वेगळो तुगेलो धंदो सुरू करपाक तुका सरकारी पयशांनी एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लीक, म्हणजे तूं लोकां मारून, लोकांचें आरोग्य, लोकांचें शिक्षण मारून तूं वेगळो वेवसाय सुरू करपाक गोंयांक सोदनाका आनी आमी तुका दिवपाना. पब्लीक सर्वीस ज्यो प्रायवेटायज करता ताचेर पॉलिसी डिसिजन कितें आसता तें जावं दी. वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ पब्लीक सर्वीस प्रायवेटायझेशन? यू हॅव टू कम क्लीन ऑन दिस. गोंयांतूय आतां कॉन्ट्रॅक्ट क्लियर येवंक लागल्यात. घर मंत्रालयाचे खंय जाय थंय लक्ष ना. जेन्ना केन्ना गोंयांक आयकोना कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स, थोडे कॉन्ट्रॅक्ट किलर हायर केले आनी एक मिस्टर केनेथ साल्दाना एका मारपाची योजना केली आनी तेजे नंतर तेणी पुलिसेक कंप्लेन करून त्या जे कॉन्ट्रॅक्ट किलर आशिल्ले तांकां धरले. म्हणजे ही धाडस जे गोंयांक जाता कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचें, म्हाका दिसता गोंयची जनता सेफ ना, गोंयचे एक्टिविस्ट सेफ ना, आनी जो होम मिनिस्टर आमचो आसा, जो चीफ मुख्यमंत्री, तो वेगळे कारणान वेगळे हितूंक बिजी आसा. सेक्शन 144 लावन सगळ्यांक ताणें बंद करून दवरलेलें आसा. सो ह्या हेजेर म्हाका दिसता सरकारान सेन्सिबल जावपाची गरज आसा आनी खास करून महिलांचे जेन्ना इश्यू आसतात त्या महिलांच्या इश्यूचेर. गिरीशाक विश्वजितान रोखडीच जाप दिली. जाय जाल्यार विरोध करप्यांनी कोर्टात वचचें म्हूण विश्वजिताचें आव्हान. तांकां अधिकार हा रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनांतल्यान म्हायती काडपाक. तांकां अधिकार आसा कोर्टान वचपाक. चला तुमी कोर्टान. तुमी कितें करता? तुमी कितले सजेशन दिल्ले आसा हॉस्पिटल कशें चलोवपाचें तें. आनी आयज आमी हॉस्पिटल कमिटी हॉस्पिसिचे निर्णय घेतला ते डिजॉल्व करपाक की नवीन कमिटी हांव घालता आनी थंय स्थानीक आमदार दिगंबर कामत आनी आमचे मुख्यमंत्री यांचे दोगांचे सजेशन, ऑपोजिशन लिडराचे बी सजेशन घेवन आनी आमचे मुख्यमंत्रीचे सजेशन घेवन नवे हॉस्पिटल कमिटी सावथ गोवा करपाचो म्हाजो प्रयत्न फुडल्या 2-3 दिसान. जे आमी कमिटी केली ते सामके असक्रिय कमिटी आशिल्ली, ते विजय सरदेसायान दिल्ले म्हणून ते आतां काडपाची परिस्थिती आयल्या. कारण ह्या तरेचे मनस्थितीचे लोक आमचे केन्ना प्रगती गोंयची करूं शकना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. भाजयेचेर सबसिडी दिवपी गोंय एकूच. गोंयांत आदीं कांदो लायताले, आतां लायनात. सरकार लोकांचे स्किमीचेर पयसो घालता तो घालता, वेल्यान भाजयेकूय कोट्यांची सबसिडी. कांदो 180नी खावचो पडटा. मुख्यमंत्री कांद्याचे निमतान मनांतलें उलयलो. 2-3 म्हयन्यांत शेतकी धोरण हाडटा. कम्युनिटी फार्मिंगाचेर फोकस. ऑफिसरांची प्रमोशनां खंय सिनियरिटीचेर न्ही, परफॉर्मन्साचेर करपाचो विचार चल्ला. गोंयांत आदीं कांदो लायताले, आतां लायनात. सगळ्यो गजाली दुसऱ्यांचेर निंबून. कांदो तेकलो 180. गोंय हे एकमेव राज्य आसा तुम्ही खाता त्या भाजयेची सबसिडी दिवपी आणि खंयच्याच राज्यान दिना. म्हणजे वेलफेअर स्किम्यो आमी चलयता. कोणाक जाय जाल्यार DSS पैसे दिता, लाडली लक्ष्मी चेडवाच्या लग्नाक पैसे दिता, रस्ते लायट उदकूय दिता. ओके. आणि ताज्या भायर आमी म्हणटा अशें खबर आहा म्हणजे आनी कोणाचे रिलीफ जाय जाल्यारूय दिता. आणि भाजयेची सबसिडी दिता, दुधाकूय सबसिडी दिता. कित्याक सबसिडी दिना? तुम्ही सायडीकच्या खंयच्याय राज्यान वचून पळयात, एकूय राज्यान अशा पद्धतीची सबसिडी भाजयेक तर कोणूच दिवचो ना. लोक खाता त्या भाजयेक आमी 34 कोटी फारीक करपाचे सरकारान. हे कित्याक तर? दर म्हयन्याक आमी 1,500 रुपया दितात न्ही वेगळो, जाणटेल्यांक 2,000 रुपया दितात न्ही वेगळे, चेडवाच्या लग्नाक 1 लाख रुपया दितात. चेडवाक शिकोंक जाय जाल्यार आमी पयशे दिता. खंय दिना तर? मागीर सरकार वायट कित्याक? खंय कमी केला आमी? कितली वर्सांच जाली, कितले मंत्री आयले गेले. सरकाराचे शेतकी धोरण गुड्ड्याक पडला. आतां खंय हो मुख्यमंत्री कम्युनिटी फार्मिंग आशिल्लें शेतकी धोरण 3 म्हयन्यांत हाडटलो. We are also coming up with the good agriculture policy to revamp with the community farming also. And for that, different types of agriculture which is required, or the dairy farming, agriculture, horticulture, even though the piggery, poultry, all those things. But no
Goan people are they taking the initiatives. It is my honest request to you. You want to also take the initiatives to promote them, to take the initiatives in this field. बेरोजगारीचो डाटा दिला तो खंय सारको ना. In the month of November, they are showing which is the 9%, and directly they are showing which is the 34%. Something false propaganda has made by some papers, which is not true. Till there are so many vacancies at present is also in the state of the Goa. Only the positive mindset which is required. We want to change the mindset of the people. विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यांक कामाक लायल्यात. ह्या फुडें खंय प्रमोशनाक कामगिरीचेर करपाचो विचार चल्ला, सिनियरिटीचेर न्ही. आय एम टेकिंग ऑल द इनिशिएटिव्ह. फर्स्ट टाइम हांवें वेटरनरी एग्रीकल्चर ह्या सगळ्या लोकांक फिल्डान धाडल्या. शेनवार आयतार तेंचे वर्कशॉप घेतल्या. हांव तुका सांगता झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक हांवें टार्गेट दिला की तेणी जे आहा पळय न्ही रे कितलो एरिया आपूण कल्टिवेशना सकयल हाडलो, कितें नवीन केलें दाखोवचें. ह्यान फुडली हांव परत सांगता की प्रमोशन सुद्दां जें आसा पळय न्ही रे इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द सिनियरिटी बट इट इज अ परफॉर्मन्स. हाजेर आसपाची गरज आसा, तेजेर विचार चल्ला गव्हर्मेंटाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2 वर्सांत IT हबांत गोंयचो आस्पाव जातलो. सरकार IT इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करता. 5,000 जॉब तयार करपाचो प्लान मुख्यमंत्री उलयला. ताणें पणजे EDCच्या इग्नायट NXC फाट्याचें उक्तावण केलें. म्हामंडळांचो खंय सरकाराक आदार जावंक जाय, वजें जावंक जायना. कितलीं वर्सां जालीं उमकळिल्लें शेतकी धोरण खंय तो 3 म्हयन्यांत फायनल करपाचो आसा. आणि इन कमिंग 2 years ज्या पद्धतीन इन IT सेक्टरात म्हणजे तुमच्या सारकिल्ले सेटअप आणि प्रायव्हेट बरेचसे जण ज्या पद्धतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता. इट इज नॉट इंडिव्हिज्युअल पीपल वॉन्ट्स टू क्रिएट द इन्फ्रास्ट्रक्चर बट यू एंड अदर कंपनीज आर ऑल्सो doing many infrastructure in the IT related industry. I think within the 2 years more than 5,000 people, more than 5,000 engineers will get the opportunity of working. 5,000 पेक्षा चड नोकऱ्यो ज्यो आसा IT सेक्टरात 2 वर्सां भितर क्रिएट जावपाक शकता. फक्त पॉझिटिव्ह मायंडसेट दवरपाची गरज आसा आणि ताज्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी now with the ITG department is also creating. There is a different infrastructure for this IT department is creating. आणि ह्या सगळ्यांच्या jointly efforts नक्कीच more than 5,000 of the engineers they can work in this field. only वयता वयता एकूच म्हणजे हांवें पयलीं म्हटलां की यू पीपल तुमगे IT कांयच बॅकग्रावंड नासतना सुद्दां यू हॅव एंटर्ड इन दीस सेक्टर. व्हेरी गुड इनिशिएटिव्स. म्हाका दिसता आमी जे म्हणटा सदांच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग करपाक जाय. EDC इज अ फायनान्स कॉर्पोरेशन आनी IT रिलेटेड इंडस्ट्रीज येती कोणूच विचार करतो ना की फायनान्स कॉर्पोरेशन आसतना आमी ह्या बिजनेसाक कितें या काय म्हणून. बट यू हॅव क्रिएटेड दीस मच इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्या ती गव्हर्मेंटा कडेन वेरियस कॉर्पोरेशन्स आर देर. तांच्यांनी अशा पद्दतीन वेगळो कितें तरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग करून विचार जर करीत जाल्यार नक्कीच जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो क्रिएट जावंक शकता. खरें म्हणजे गव्हर्मेंटची कॉर्पोरेशन इज टू हेल्प द गव्हर्मेंट, नॉट द बर्डन ऑन गव्हर्मेंट. 2011तले गँगस्टर साल्वादोर फेर्नांडीस उर्फ घालूच्या खुनाचे केशींत मुखेल आरोपी गँगस्टर यतीन तिगडे दोशी. ट्रायल कोर्टान तिगडेक निर्दोश थारायल्लो. तो निकाल हायकोर्टान घुवणायलो. बरोबरचे तिगूय अशरफ शेख, संदीप शिंदे आणि कृष्णा नायक निर्दोशूच. गँग वॉरांतल्यान 27 ऑगस्ट 2011 मिरामार घालूचेर तिगडेच्या गँगान चॉपर आनी शस्त्रांनी हल्लो केल्लो. उपरांत कोमात गेल्लो घालू 3 डिसेंबराक सोंपलो. घेवे कमर्शियल ब्रेक. सोंसड्यावेल्या डंप यार्डार लागिल्लो उजो आटापा आयलो खरो, मात धुंवर चालूच. फायर ब्रिगेडीचें काम झुजा पावण्यार चल्लां. 1.5 लाख लिटर उदक मारले, मात MMC PWD कडेन मातयेची वेवस्था जाय तशी जायना. डॅमेज कंट्रोल ऑपरेशन चालूच. ब्रेस्तारा डंपाचो सर्वे करूंक गेल्ले कडेन टिमीच्या एकल्याक 33 kV लायनीचो शॉक मारिल्लो. स्पार्का सरशी डंपान पेट घेतलो. मडगांव फायर स्टेशन reinforcement हमें मांगलो close by fire station, Verna, Kuchare, even Ponda, even headquarter. And now firefighting Carlson आता चालू आहा. आम्ही around 1,60,000 उदक ऑलरेडी मारलेलें आहा आनी आतां कंटिन्यू आहा. उदक मारपाचें कंटिन्यू आहा कित्याक स्मोक मिनिट जायत आसता आनी ताका कंट्रोल करपाक
मेन म्हणटा ते कॅपिंग करूंक जाय. कॅपिंग करपाचें तेणी काल थोडें केल्लें, काल राती 12 म्हळ्यार बंद केलें. कॅपिंग करपाक 24 कितें अरावंड 24 to 28 कितें तेणी पिकअप हाडून मारल्या आनी ते एक्सकावेटर घेवन थोडें कॅपिंग केलां. आनी आजून आतां बेगीन येयलो जाल्यार बेगीन जावपाचें तें. राती चाललो जाता कित्याक माती मेळोंक ना तांकां, मातीचे प्रॉब्लेम आहा. अजून सांगलेलें सकाळीं 5 स्टार्ट करया म्हणून, म्हळ्यार अजून येवंक ना ते. अजून कॅपिंग करून माती हाडूंक ना. आनी आमचें फायर फायटींग चालू आहा. इवन आमचे एरिया लेवल प्लॅटफॉर्म हिंगा हाडलेली आहा. तेणी फायर फायटींग केलें वयर सावन प्लांटा मुखार सावन, कित्याक आनी आमी वयर आहा त्या प्लांटा. हे मेन आतां ही प्लेस जे सायडीन ही आतां गार्बेज एकठांय केल्ली आहा ती, हे प्लेसीचेर सगळो ऊस पेटलो आतां वयले सायडीन. आनी स्मोक कम्युनिट जायत आसता. ही स्मोक आतां हें करता जाल्यार फकत आमी उदक मारीक आहा, ताका आतां कॅपिंगूच करपाचें उरलां लास्ट. सो द कॅपिंग इज द ओनली सोल्युशन. लास्ट टायम आमी केल्लें, लास्ट टायम सगळें कॅपिंग करून केल्लें. आतां तेंचें मातशें डिले जालें. 21 दिसान काबार जावपाचें एक्चुअली. आज कॅपिंग स्टार्ट केलें जाल्यार आज कॅपिंग स्टार्ट केलें जाल्यार बेगीन तेंचे फास्ट 2 एक्सकावेटर जावं, तांकां एकूय एक्सकावेटर घेवन ते हिंगा काम करता. आनी माती तेंची फास्ट येना आनी माती तितली हाडूंक ना तेणी. अजून माती फास्ट जाल्लें जाल्यार तें काल राती 12-1-2 म्हळ्यार काम कंप्लीट जावपाचें. इतले मजगतीं मडगांव पालिकेन सोनसड्यार तात्पुरते डंप, सेग्रिगेशन, स्टोरेज आनी गार्बेज ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर 5000 स्क्वेअर मीटर जमीन सोदल्या. थंय बॅरिकेड्स घालतले. 7 दिसां भितर 1 कोटी रुपया जमा करचे म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. ह्या पयशांनी बॅरिकेड्स घालपाचें आनी बाकीचें काम जातलें. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो MD संयोजक अधिकारी म्हूण काम पळयतलो. कोर्टान फुडले सुनावणे मेरेन 20 डिसेंबर मेरेन ताका स्टेटस रिपोर्ट दिवंक सांगला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. SEZ प्रमोटरा कडच्यान जमीन परत घेतना GIDCच्या ऑफिसरांनी दिशाभूल केली म्हूण इंडस्ट्रीज मंत्री विश्वजीत राणेन बॉम्ब घालो. आतां ही जमीन पावणेर काडूंक कितें करचें तें पळोवंक खंय फायल एजीक धाडल्या. मेटा स्ट्रिपाचें असलेंच केशींत खंय 26 कोटी लुकसाण जाल्लें. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता थोडोसो इशू आसा तो सुट्टलो. रॉंग ब्रिफींग दिलें कित्याक जे कितें निर्णय जाल्ले तेन्ना टू पे द लायसन्स फी फॉर कन्स्ट्रक्शन एंड ऑल, as a result that money remained there. So now I have sent the file to the AG for clarification what I should do, because I have taken a very clear decision with any matter related to IDC, because they are all high value matters. We must take opinion of the AG, and Honorable AG will give his view, and whatever the view he gives, that I will submit to Honorable Chief Minister for further action. Now see, you have to understand one thing. If information is not given to me last time even that meta strips, that issue that was there, AG has given a very clear cut opinion, there's a 26 crore loss. So I'm initiating action in that transaction. And also let me tell you that all these things that are there of IDC, one by one, whether it is allotment of plots to the government or the employees, because there were no guidelines earlier, but I have to take all these things to the Honorable AG, let him interpret it legally to me so that I am able to take the right decision. I don't want to make any mistake, but definitely I will hold those officers responsible, because interest has been building up on a day-to-day basis. Already the interest is running into crores, and also EMI will start building up, will payable for month of April. So we have to take a transparent decision to move forward. SEZ प्रमोटरांकडच्यान जमीन परत घेवंक तांकां 180 कोटींची लुकसाण भरपाय दिवपाचेर आदींच इश्यू जाल्लो. भरपाय दिवंक IDCन घेतला रीण. घेतिल्ले जमनींची पावणी जाल्ली ना आनी रीण IDCच्या गळ्या मेरेन. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो उखलापी जाप दिवन मेकळो. IDCचे एक विशेषान एक स्टेटमेंट केल्लो, SEZची लँड घेतना ऑफिसरांनी मिसगायड केला ताका. कितें प्रॉब्लेम जालो ना ना तसो कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना. ओके, काय जो थोडोसो इशू आहा पळय न्ही तो रिजॉल्व जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय बचाव आंदोलनाच्या 9 तालुक्यांनी जाल्ल्या सभांक बरो तेंको मेळ्ळा. 181 संस्था म्हादय बचाव आंदोलनाक तेंको दिवंक फुडें सरल्यात. कर्नाटकाक कळसा भांडुरा प्रकल्पा विशीं दिल्ली चीट 25 डिसेंबर मेरेन फाटीं घेतली ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी. 12 जानेराक सगळ्या संस्थांक बरोबर घेवन मोठी सभा घेतले. थंय खंय आंदोलनाची फुडली दिशा थारतली. तातूंत बार्देजान उदक ना, हरमला उदक ना. हांव बार्देजान रावतां, म्हापशाक लागीं रावता. म्हाका 15 दीस जाले टाकयेक उदक येना, पिरी थेंबो पडटा. जर म्हादयचें उदक अजून वळोवंक नासतना जर ही परिस्थिती उत्तर गोंयांत, जाल्यार म्हादयचें उदक फाल्यां दितकूच हे ताणे आनी तळमळून लोकांनी मरपाचें सरकारान थारायलां काय कितें? म्हादय
वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही स्थापन करपाचो आदेश दिल्लो आसा. आज 15 म्हयने सरले, हाजेर कितें जालां तें कोण सांगना. आनी गोंय सरकारान हाजेर कितें पावलां मारल्या, ही ऑथॉरिटी स्थापन जाल्या काय ना तें पळोवपाक ताजेरूय कोण कांय सांगना. सगळे तालुक्यांनी आमकां जो प्रतिसाद मेळटा ताजे वयल्यान क्लियर जावन येता. आनी जितल्यो संस्था वाडत आसा, काल पर्यंत ह्यो संस्था 181 जाल्यो, वेगवेगळ्यो संस्था ह्या आंदोलनाक ज्यो जोडटा आनी अजून येता. म्हादय बचाव आंदोलन खर करपाची तयारी. तालुक्यांतल्यो सभा जाल्यो काय आमदारांक धरतले. 12 जानेवारीचे सभेत भुमिका जाहीर करतले. 25 डिसेंबर क्रिसमस पर्यंत जर केलें ना जाल्यार आमी गोवा व्यापी एक्शन जें आसा तें घेवपाच्या संदर्भात पूर्ण तयारी ऑर्गनायझेशनल पद्दतीन करतले. 12 जानेवारीक विवेकानंद जयंती आसा. त्या दिसा आमी आतां मेरेन आमी सुरवात केल्ली 10 संस्था वयल्यान ती 181 संस्था ज्यो जाल्ल्यो आसा आतां 2-3 सभा आनीक जावपाच्यो आसा आमच्यो, तर त्यो वाडटल्यो आनी त्या सगळ्यांच्या प्रतिनिधींचें एकत्रीकरण मोठो मेळावो, महामेळावा हो आमी 12 जानेवारीक आमी घेतले. आनी ह्या 12 जानेवारीक आमी जें कितें करतले पळय एक्शन सरकार विरुद्ध तें आमी डिक्लेअर करतले. आमचे स्थानीक कार्यकर्ते जे आसात, आतां मिटिंग्यो जाल्या नंतर ह्यो धरणां जाल्या नंतर, ते आमदारांक लोकल स्थानीक आमदार जो आसा ताका निवेदन दितले. ताजी भुमिका ह्या पर्सनाचेर जाहीर कर म्हणून सांगतली. आनी ताज्या दृश्टीन ताका आमी 25 तारखे पर्यंत आमी हें दिल्लें आसा. तुवें कितली तारीख दिल्या काय अशें सगळें चर्चा करतले वेवस्थीत. निवेदन दिवन ताका सांगतले की लोकहिता खातीर पक्षहीत पळयनासतना गोंयचें हित लक्षांत दवरून तूं दबाव हाड. म्हादय बचाव आंदोलनाची कुडचड्यारूय म्हादय जागोराची सभा जाली. सांगतले कुसकूट सुद्दां उदक वळोवपाक दिवचें ना. पूण हांगा पंचान हें पळय, ह्या पोस्टराचेर पळया काम कशें जावन पंचान कॅनालां मारून उदक गेलें. आमी मरतात हांगा उदका शिवाय, मरतले फुडें आमच्या गोंयचें वाळवंट जातलें. आनी तुमी मेल्यानो खेळटात हांगा, तुमी परवाने दितात. सरकारान जे इल्लिगल गजाली सुप्रीम कोर्टान ठरयल्या ताका हे मंत्री केंद्रीय परवानगी दिता. आनी जालें 15 दीस आतां आज सोंपले. आतां ह्या चुतडो कितें उलयतलो म्हाका कांय खबर ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी मयूर नायक. सस्पेन्शनां आनी दुखापतीन कमर मोडूनय FC गोवान ISLांत आतां मेरेन पेंगट बांदून फायटींग कामगिरी केल्या. आयतारा मुळाक आशिल्ले हैदराबाद FCचे घरा हैदराबादात मॅच जावपाची आसा. बरी गजाल म्हणल्यार हे मॅचीक सस्पेंड आशिल्ले ह्युगो बुमोस आनी मोहम्मद जाहू परत टिमीत येतले. मात इंजर्ड आशिल्ल्या टॉप स्ट्रायकर कोरोचेर अजुनूय प्रस्नचिन्ह. I think is a very competitive competition. You can see in the last matches too much draws and it's difficult to win one match. Small details is possible to decide the result. And for us, only can work with the players available and not to find excuses about other things because the focus maybe is not in the best one when you try to find excuses about other situations that not are in all hands. I think easy is impossible one match in ISL. When you are thinking maybe one match is easy, it's a big mistake you can do. And that is a good team with very experimented players in ISL. If you read the first 11 for these players in the past, very good level, and I think it's not real situation the position on the table this team. The status of Koro, is he traveling for the match? Will he be available for the game? I prefer to speak with you after the last training. And the last training is tomorrow, and
we decided about all players in this player after the last year. Work, they study them, but I don't think we have any problem in the defensive line. No? I think we are working good. We are, I think, same as coach. We're in a good position now in the table. Watching or looking the circumstances that we have had in the start of the season, and well, we will try to improve because always we can improve, but any problem. And about the goals we have scored in the extra time, I think it's a positive thing about us. No, we never give up. We try to do the best until the end of the game. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाचे वेबसायटीचे लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.